दिल्ली आता गेले जे टोर्नामेंटाक आमी दिल्ली गेले तो ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट टोर्नामेंट आशिल्लो थ्रू द एसोसिएशन ऑफ AIMMAF. हो टोर्नामेंट ऑल इंडिया आशिल्लो. सगळे इंडियाच्यान भुरगे आयिल्ले, ओरिसा, आसाम, मागीर मणिपूर, मिझोराम, छत्तीसगड, उत्तराखंड, ऑलमोस्ट ऑल द इंडियान पार्टिसिपेट केलो. आनी आमचे गोंयचे 3 भुरगे आशिल्ले. 2 भुरगे आमी स्वर्ण पदक जिखून आयले आनी एक भुरगो आमचो भायर पडलो. आनी हो टोर्नामेंट भरपूर डिफिकल्ट आसा. एज MMA जो स्पोर्ट आसा हो वर्ल्डान वन ऑफ द न्ही इज द मोस्ट टफस्ट स्पोर्ट आसा आमच्या वर्ल्डान. कळ्ळें तुमकां? सो ही जी फायट आसता हातूंत तुमकां एल्बो मारपा मेळटा, पंच मारपा मेळटा, नी मारपा मेळटा, किक टेकडावन्स करपा मेळटा, सबमिशन्स आसा, सगळें आसा. इट इज अ डिफिकल्ट स्पोर्ट. 70 किलोन चॅम्पियन जाल्लो ते दुसरे प्रमोशनान AIMA प्रमोशन आनी AIMA प्रमोशन दोनी प्रमोशनां हांव सद्या डबल चॅम्प आसा. आतां हांव जो जिखलो ते डिफरंट वेट कॅटेगरीन जिखलो 65 किलोग्रामान ऑल इंडिया गोल्ड मेडल. आनी हांव 2 टायम आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन एक मागणें करता की आमकां फुडें हेल्प करा आनी आमचे भरपूर गोंयचे भुरगे जे आसा हातून आसा जे स्पॉन्सर करपाक शकना आपणाक. कळ्ळें तुमकां न्ही? वी वॉन्ट सपोर्ट फ्रॉम द गव्हर्मेंट टू हेल्प अस. गव्हर्मेंटान वचून सद्या तरी हेल्प करूना, पूण अशें आमकां जाय की भुरगे खूब टॅलंटेड आसा गोंयान. आमी पळयलां रहिमाचे जीम आसा, रहिम्स अल्टिमेट फायट फॅक्टरी म्हणून दवरली. तातूंत भुरगे नवे नवे येवपाक लागला. आमकां पळोवन सामकें अजाप दिसता की खूब टॅलंट आसा गोंयान. भुरगे सामके व्हेरी स्ट्रॉंग हार्टेड, खूब स्ट्रॉंग फिजिकली सगळे बरे आसात, टॅक्निकली बरे आसात. कितें जाता त्या भुरग्यांक आपल्याक ओन स्पॉन्सरशीप करपाक मेळना, सो तांकां इव्हेंटाक वचपाक मेळना. सो ते हांगाच उरतात. तो टॅलंट जो आसा तो हांगाच उरता, तो भायर पावना. सो गव्हर्मेंट जेन्ना हेल्प करतले ते भुरगे भायर पावतले, नॅशनल जिखतले, वर्ल्ड चॅम्पियनशिपाक वतले, एशियन चॅम्पियनशिपाक वतले, अशें जाता. सो सपोर्ट करपाक जाय गव्हर्मेंटान आनी तांकां भरपूर हेल्प करता. टॅलंटाची कांयच कमी ना गोंयान, भरपूर आसा.